लोकशाहीन कोणाक उबो रावपाकूच जाय. आमकां बीजेपीन काम केलां 5 वर्सां, नावेलीन भरपूर काम केलां. गोंयांत जर कोण डेव्हलपमेंट केला तर बीजेपीन केला. आमच्या दवर्ली सुद्धा गांवांत आमी पळयता की हेज्या पयलीं कांय नासलेलें. जेन्ना आवर्तान फुट्टाबदो हो बीजेपीचो मिनिस्टर आसलो तेन्ना नावेलीन 2 ग्राउंड जाले. नावेलीन 1 ग्राउंड जालो, 2 ग्राउंड दवर्ली जाले. दवर्ली चर्ची कडेन हॉल जालो आणि हेज्या पयलीं कांय नासलेलें. तर दवर्लीचं डेव्हलपमेंट सुद्धा बीजेपी सरकारान केला. आयज हांव 5 वर्सां 4 वर्सां जालीं आमदार म्हणून आसा. खुबसो डेव्हलपमेंट केला, अंडरग्राउंड केबलिंग केला. सगळें डेव्हलपमेंट लोकांच्या तोंडा मुखार आसा. लोक आमी पळयले कडेन आसा आनी लोकांक खबर आहा की फक्त बीजेपी जो डेव्हलपमेंट करपाक शकता. जे कोणूय उबे रावता तेन्ना आमी अवश्य कोणी रावचे. आमी कोणाकूच कांय म्हणपाक शकना. इलेक्शन लागीं आसा. आमी फक्त इलेक्शनाक टायमारूच जागे जायना. आमचें काम हें 360 दीस लोकां खातीर आसता. सो प्रतिमा इंटेक जाता आनी वालांक इंटरेस्टेड आसा. सो तुमकां कितें फरक पडटा? काय ना, आमी लास्ट टायम बसलेले न्ही. सो आमचे लोक काम करता. आमच्या प्रत्येक बुथाचेर कमिटी आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमचो नावेलीन आमी अवश्य जिखतले आनी सरकार परतून बीजेपीचोच आसतलो.